भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आपले सोम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। येसोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशेपण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो अंकवार मोरयेतावन जल्मालो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन। आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जिवंत जाता। आमच्या अपराधा खातीर देवा बापान जेजूक मरणाधीन केल्लो आनी आमकां नितिवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो। क्रिस्त जिवंत जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ व्यर्थ
आनी आमी आजुनी आमच्या पातकांत आसता पूण क्रिस्त खरोच जिवन जाला। जेजूचें जिवनपण आमच्या बोवार्थाची बुन्याद। जेजू सारकी जिणी जिवन जेजूचो पाटलाव करतेल्यांक मेळचें इनाम हेंच। कुडीच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक आमी राखोन आसाव। जेजूक कुर्साच्या मरणा मुखांतर नाश करूंक जुदेव मुखेल्यांनी येवजण केल्लें आनी तातूंत ते यशस्वी जाले। पूण जेजूच्या जिवनपणा वरवीं तांचें येवजण निर्फळ जालें, कित्याक जेजूच्या जिवनपणा वरवीं जेजून ससनाक मरणाक नाश केलें आनी ससनाचें जिवीत आमकां उगडापें केलें। अशें ताचें जिवनपण नव्या जिविताचो दरवटो जालो। जेजूच्या कुर्सा मरणा आनी जिवनपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत लाभलां आनी पातका वरवीं दांपुल्ली सर्गींची दारां परत उगडल्यान। मोरये सर्गाचे रानये, तुजो पूत खरोच जिवन जाला म्हूण सत म्हणून आमी तुजे संगी उल्हास भोगून हालेलुया गायतांव। माये तुजे मजतीन आमी बरी खबर हेरांकी पाठोवंक आमकां आदार दी। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशेंच जाता आनी सदां सर्वता आमेन। ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार, सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अदी गरज,
आसल्यांक सर्गार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू सर्गार सरता. अशें दमदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळी जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेदवा तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पंथांतान पंथा पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळयोन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें चडत वेतना त्या आनिकी मळबाक दिश्ट लावन आसता धवे वस्तूर न्हेसिल्ले 2 जाण एकासाणे तांचे सरशी उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? व तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेल्लो तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक चडोवन वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. जेजूचें स्वर्गारोहण पवित्र सभेची चरित्रां आरंभ करता आनी आमी ताचें मिसांव मुंदरूंक आमकां आपोवणें दिता. देखून पवित्र स्नान घेतल्या हर एकल्यान जेजूची सुवार्ता परगटूंक आनी ताच्यो साक्षी जावंक आसा. देखून आमच्या कुटुंबांतावन ताची सुवार्ता प्रगटूंक आमी आरंभ करया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोच्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतेची अधिगर्ज,
आसल्यांक सर्गार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो ओंकार मरयेचेर आनी धर्मदूतांचेर देंवता. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसतना ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेन्ना एकसाने कठीण जड वारें आयिल्ले परी मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तो वळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवन सुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपले भाशेन आयकताले देखून लोक सक्कड ताटक जालो. पवित्र आत्मो देवान पवित्र सभेक दिल्ले वर्तेन देणे. आमचे ते वस्ती करचो पवित्र आत्मो आमकां धैर्यान भरता. तो आमच्या कुटुंबांती आमचे संगी आसा आनी आमी जेजूची सुवार्ता जियोवंक आनी परगटूंक आमकां सगयता. तो आमच्या अस्खतकायेंत आमकां घटाय दिता. ताच्या 7 देन्यांनी आमकां भरता आनी आमी आत्मीक रितीन फळां बरी जावंक आमकां आदार दिता. अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडून आमचे भोंवती क्रिस्ताक प्रकाशोवंक आमकां उलो दिता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशेंच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू
आमची पातकां आमकां बक्षी हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार वोन पाय. चवथो मिस्तेर आंकोर मरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गी घेतात. मोरयेचें स्वर्गावरण सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट म्हणलें सत परगटता आनी त्या बरवशान आमी ह्या संवसारान जियोंक आमकां उलो दिता. देवान मोरयेक पातकाच्या कथांतली राखली आनी तिच्या संवसारी पैणा उपरांत कुडी आत्मे सवें तिका सर्गार वेचें भाग फावो केलें. चडवणेच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र विशेश आनी विशिश्ट जावन आसा. तिचो भावार्थ गुंड, देवाची खुशी करूंक तिचें साधन अगणित. देखून देव तिका मेसवालो आनी तिका ताणें कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हेलें. अशें जंय जेजू आसा थंय तिकाय वेचें भाग फावो केलें. देवान मोरयेक कुडी आत्मे सवें सर्गाक व्हेल्ल्या पासत आमी देवाक वाकणया. सर्गार आसची आमची माय आमकां तिचे थंय येवंक एक वर्तें प्रेरण जावं. सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट. तशें आसता ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत यात्रिका परी जियोवया आनी आमच्या मरणा उपरांत सर्गीचें सूख भोगूंक अत्रे घेया. आमची कूड पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्यांव. तर आमच्या आनी हेरांच्या कुडीक गौरव दिवया आनी आमच्या कुडीच्या जिवंतपणाक विश्वासान राखून रावया. हे दिशेन सर्गींची आमची माय आमकां एक वर्तें प्रेरण जावन दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी
हेमकोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार व्होन पाय. पांचवो मिस्तेर अंकुर मरयेक सर्ग संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. देवान आमकां तसो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे संगी सर्गार सूख भोगूंक म्हूण रचल्यान. देखून जिविताचे हर एक घडये आमी सर्गींच्या अत्रेगान जियोंक जाय आनी सर्गींचे सूख भोगूंक आयतीन जावंक जाय. सर्गार सांत भक्तो देवाची स्तुती गातात आनी आमी एक दीस थंयसर येवंक आमकां प्रेरण दितात. सर्गींचे महिमेवंत पवित्र सभेंत सांता भक्तां आनी देवदूतां संगी मोरी आमची माय सोंपता. देवपुताची आवय सावन सोडवण्याच्या चारित्रेंत संपूर्ण सहकार दिल्ले तिका देवान सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केल्या. तर तिका फावो जाल्ल्या ह्या वर्त्या गौरवा पासत आमी संतोश पावोंक जाय आनी सर्गीरासान तिका भेटोवंक दीस मेजूंक जाय. आज सर्गींतावन मोरी आमची माय ती आमचे पासत देवा बापा आनी पुता आनी पवित्रत्न लागीं विनाती करता आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसावां मागता. तर मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण स्विकार करया आनी सर्गार तिचे संगी देवाची स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हूण तिचे लागीं कलतेपणी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत देवा करसूंचें बरें म्हूण आमचें तें रुपीत करूंक तिचे आदर्श घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मोरये देवाचे
माये आम्हा पापयांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशेंच जाता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळका या दुखाच्या कोंडांत आसता. अस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो आमचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्रात्म्या काकुळतामची कर. संतेसेम दादी एकास देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. बोवनी तळी माये आम्हा पासत विनंती कर. गतनातले माये आम्हा पासत विनंती कर. अपुट माये आम्हा पासत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. बोशनी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. मनापात्र अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासत विनंती कर. सन्वयाच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या काराना आम्हा पासत विनंती कर. आत्मिक फलंगना आम्हा पासत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगना आम्हा पासत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हा पासत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर. दाडियाच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर. सर्गींच्या दारवोट्या आम्हा पासत विनंती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर. पोडव्यांचे रान्ये आम्हा पासत विनंती कर. पात्र्यार्कांचे रान्ये आम्हा पासत विनंती कर. प्रवादींचे रान्ये आम्हा पासत विनंती कर. अपोस्तलांचे रान्ये आम्हा पासत विनंती कर. मार्तिरांचे रान्ये आम्हा पासत विनंती कर. अंकवारींचे रान्ये आम्हा पासत विनंती कर. सोमेस्त सांता भक्तांचे रान्ये आम्हा पासत विनंती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भ संभवले रान्ये आम्हा पासत विनंती कर.
सर्गी घेतले रान्ये आमा पसत विनाती कर भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आमा पसत विनाती कर कुटुंबाचे रान्ये आमा पसत विनाती कर समाधानाचे रान्ये आमा पसत विनाती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगो समका येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन आयकमका येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकोळतामची कर तुझे ससाये खाल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौसावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वाक्य 17-19. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अतिल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राजांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत वर्तो म्हूण लेखतले. देवाचें उतार हें. देव इस्रायलाक आपले परसा म्हूण विसता आनी तिचे लागीं विश्वासपणाचो सल्लो करता. ह्या प्रमाणे देवाच्या उपदेशांक आनी नियमाक इस्रायल परजा विधेय रावता म्हूण भास दिता आनी देव आपल्या सल्ल्याक विश्वासी रावतलो म्हूण भासयता. हे उपदेश आनी नियमां देवान दिल्ली. देवाक आनी पेल्याक लागीं हाडची साधनां जाय आसली. मोगाच्या आनी बांदवपणाच्या बोगणांक मार्गदर्शन हांचो उद्देश. पूण उपदेश आनी नियमां खोट्या मनशांच्या हातांत मनशाकच शोशीत करची हातेरां जावंक पावली. हातूं आटापल्लो मनशापणाचो आनी मोगाचो खरो स्पिरीत संपूर्ण रितो जालो आनी उरल्यो फकत थोड्यो धार्मीक रिती रेगरो. देवाचे उपदेश नियमशास्त्र गरजेचें, महत्वाचें. त्या नियमा विरोध वेचो अधिकार कोणाकी ना. पूण देवाचे उपदेश आनी पवित्र सभेची नियमां पाळतना ती आमकां देवा सरशी आनी पेल्या सरशी व्हरची साधनां जावन दीत, न्हय हेरांक शोशण दिवची हातेरां. सांजुजेक बुधवाराचे मगणे. सरस्परा कणवळ्या बापा, आमच्या सोडवंदरा जेजूची आनी ताचे माये मोरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें भाग्यवंत जुजेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्खे पवित्र सभेचो आनी आमच्या दियेसीचो शारोती जावन नेमलोय. ताच्या आदारान सोडवंदाराचें जिवीत आमचें तें वाडत वचो आनी सोमेस्त मनशांक ताची सोडवण फावो जावं. सक्कट कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक आनी सोमेस्त वावरड्यांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ मेळोवंक तुजे कृपेचो आदार दी म्हूण मागता हांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. हे भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या व्हडपणा खातीर, तुज्या विनतेच्या पदवे खातीर आनी तुज्या आपुरबायेच्या शेकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पस्को बाप जावन विंचून काडल्या जेजू क्रिस्ता मुखार, आपलो अदीक निश्कळवंत पती जावन तुका विंचून काडिल्ले मोरये मुखार हांव आज तुका म्हज्या कुटुंबाचो आनी म्हज्या वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातयणेचो पालक म्हूण विंचून काडटां.
आनी केदींच तुका सांडचो ना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण थीर निश्चय करता. आतां तुज्या मांताच्या आश्रया भितर म्हाका काणगे आनी दवर म्हूण तुजे लागीं लालेवन मागता. हांव सदांच तुजो साकोर म्हणले परी आनी सर्व म्हज्या करण्यांनी म्हाका तूं कुमोग कर. जेजू आनी मरये कडेन म्हजे पासत विनंती कर आनी भोवकन म्हज्या मरणाच्या तणीर कळनासतना म्हाका बुजवण आनी बळ दी. ए सांजुजे बापा, आमचेर येवच्या इतल्या व्हडा कश्टा मदें आमी तुज्या पांयां लागीं येता आनी तुजे पत्नीचे शेकाये उपरांत तुजी शेकाय आमी व्हड पातयेनेन मागता. तुजे मदें आनी पाप कतनातले देवाचे अंकार माये मदें आसल्या त्या मोगाच्या एकवटा वरवीं आनी जेजू बाळकातय तुवें दवरल्या एका बापायच्या मोगा वरवीं आमी तुजे कडेन मागता. पळय म्हूण काकुळतुच्या दोळ्यांनी त्या दैजाचेर जे सोम्यान जेजू क्रिस्तान आपल्या रक्तान घेतलां आनी तुजे पदवेन आनी कुमकेन आमच्या गरजांत आमकां पाव. ए भाग्यवंत कुटुंबाच्या जागृत राखण्या, सोम्यान जेजू क्रिस्तान विंचून काडलेल्या लोकांक सांबाळ. ए भोव मोगाळ बापा, ह्या संवसाराचेर पडलेल्या पडकिऱ्या शिकपाची आनी खोटेपणाची क्यास्त आमचे तावन पयस कर. ए भोव बळादीक शारती, सर्गीन तावन आमचेर काकुळत दवर न्हू, आमकां यमकोंडाच्या पदवेचेर जैत व्हरूंक कुमोग कर. जशें आदी मगा जेजू बाळकाच्या जिवाचेर आनवार आयिल्ल्या वेळार तुवें ताका निवारलोय, तशेंच आतां देवाचे इगर्जेक दुस्मानाच्या पासांतली आनी सोमेस्त विघ्नांतली सांबाळ. आमच्या हर एकल्यांचेर तुजी शेकाय सदांच आसूं दी. अशें तुजे देखी प्रमाणे आनी तुजे कुमके वरवीं शेगुणान जियोवच्याक, भक्तीपणान मरच्याक आनी सर्गाराजान ससनाच्या सुखाक आमी पावच्याक. आमेन. पापसेबाच्या इराद्या खातीर सर्व आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेरसा वेळी मागोवंक विनवणी केली सबार ते सवा संगी आमची ते सवा आमी मेळोवया सर्वेस्पराच्या पांया तळी ती दवरया आनी आमच्या कश्टांनी गरजांनी आकांतांनी सर्वेस्पराचो आदार आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेरसांत सदांच सहभागी जावच्या सर्व कुटुंबा खातीर आमी आतां प्रत्येक तरान मागया. मरी माय सर्व कुटुंबांनी वस्ती करून दी आपल्या पुता लागीं विनवणी करून दी सर्व कुटुंबांत सुख शांती समाधान सर्वेस्पर देव लाभोवन दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन.
मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक विनोद गंगोळेचो मोगाचो नमान. रिगलो जेजू मळ्यांत ही करेस्माची कंतीक आमच्या मालगाड्या थावन आमकां आयिल्ले एक वर्त्या भक्तीचें तें दायज जावन आसा आनी जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ करूंक एक आमकां वर्ते एक अवकाश ह्या कंतिकेंत मेळटा. सरीसुमार 200 वर्सांची चरित्रां आटापची ही आपुरबायेची कंतीक आमच्या मालगाड्यांतावन जेजूच्या कश्टाचो आनी पाशांवाचो नियाळ करूंक आमकां सहकारी जावन आसली. ह्या कंतिकेंत दुखीचे 5 मिस्तेर ते विणल्यात आनी ह्या 5 मिस्तेरांनी जेजूच्या कश्टा मरणाचें एक वर्तें चित्रण आमच्या अंतस्करणाक तोपचे बरी आमकां थंयसर पळोवंक आनी अनुभव करूंक मेळटा. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे ह्या कंतिकेचेर एक गायन फिल्म करूंक आमी निर्धार घेतला आसता. ह्या फिल्माचें काम येदोळच सुरवात जाला आनी खळमीत नासता निरंतर चलोन आसा. 40च्याकी चड कलाकार, तांत्रीक सिब्बंदी आनी हेर सिब्बंदी निरंतर वावरून आसात आनी ह्याच एप्रिलाच्या 13 तारखेर ताळयांच्या आयतारा हें पिंतूर लोकार्पण जातलें. येदोळ पर्यंत असले प्रयत्न कोणी करूंक ना तरी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे मालगड्यांचें दायज जगोवन दवरचें प्रयत्न आमचें जावन आसा. मोगाच्यानो ह्या योजना बाबतीत व्हडलो खर्च आसा आनी आमी तुमच्या बऱ्या मनाचेर आनी सहकाराचेर पातयेवन ह्या येवजणेंत मुखार सरन आसा. येदोळ पर्यंत दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या हर एका येवजणेक तुमी काळजा गुंडायेतावन सहकार दिला आनी तशेंच ह्या पिंतुराच्या येवजणेक तुमी फूल ह्या फुलाची पाकळी ते दिवन ही येवजण यशस्वी करूंक हांव तुमचे लागीं खालतेपणी विनवणी करनासा. मोगाच्यानो हे निरंतर उरचें तसलें दायज तुमच्या कुमकेन वर्त्या रितीर परजोळा दी म्हण हांव मागतां आनी जर तर तुमकां फूल ह्या फुलाची पाकळी दिवन ह्या येवजणेक कुमक करूंक मन आसा जाल्यार हांगासर आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमी हांगासर डिस्प्ले करनासा. ह्या नंबराक तुमी कॉल करयेन या व्हॉट्सअप करयेंत आनी चडीत विवर आपणावन ह्या योजनाक तुमी तुमचो मोलादीक सांगात दिवन आमकां कुमक करीचे म्हूण हांव विनोद गंगोळी खालतीकायेन तुमचे लागीं विनंती करता. सर्वांक देव बरें करूं. ये बागे वोंतासुसे देव मायेच्या पोते सर्गींच्या सोबीत फुला पोद्वेदार शेरोती जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका ये बागे वोंता जुसे क्रिस्ताक पोसक्या बापा रक्तान ताच्या सोडयल्या जातूं बापय भोगता जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका ये बागे वोंता जुसे देव कुटुंबाच्या धन्या विंसनार देणी बेसावा वांटून धाड तूं आमकां जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां
भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.